नमस्कार. लाईव्ह ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल या कार्यावळीत परत एकदा तुमकां सगळ्यांक मनासावन येवकार. आज आमी अशा एका विशयाचेर दोतोरा कडल्यान माहिती समजून घेतले की जे दुयेंस म्हणा किंवा जी ट्रिटमेंट म्हणा ही जवळ जवळ घराघरांत पावल्या. खंयच्याय घरांत जाल्यार वचत आनी ताका विचारीत तुवें अमकें केलां काय म्हणून, जाल्यार तो म्हणटा हय 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 आपल्याक करचें पडलें. तें दुयेंस आनी ती ट्रिटमेंट म्हळ्यार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी केन्ना करप, कित्याक करप, ताजे फायदे कितें, केलें ना जाल्यार कितें जाता, करूंकूच जाय काय कितें, अशे खूब प्रश्न आसतात. कित्याक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शेजाऱ्यान केल्या म्हणून सुद्दां करपी लोक खूब आसा. तर खरेंच ती करूं जाय काय कितें, आनी तें सांगपा खातीर आमचे कडेन जो दोतोर आयला तो दोतोर आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजचो विद्यार्थी. ताणें MBBS हांगा केलां, ऑर्थोपेडिक्सान MS हांगा केलां आनी ताज्या नंतर UK, USA, सिंगापूर ह्या जाग्यांनी वचून नी रिप्लेसमेंट सर्जरीचीच फेलोशीप केल्या. तें सगळें ज्ञान घेवन परत गोंयकारांची सेवा करपाक म्हणून 2008 तो परत गोंया आयलो, आपली प्रॅक्टीस सुरू केली, कांय हॉस्पिटलांनी कामां केलीं आनी आतां मणिपाल हॉस्पिटलांत तो ऑर्थोपेडीक सर्जन म्हणून काम करता. ताचें नांव सांगत जाल्यार तुमी वळखतले. ताचें नांव रोहन देसाय. डॉक्टर रोहन, ह्या कार्यावळींत स्वागत तुमचें. म्हाका सांगा, मुद्द्यारूच येता, नी रिप्लेसमेंट म्हणजे कितें? दोतोर, नी रिप्लेसमेंट म्हळ्यार बेजिकली आमी जेन्ना आर्थरायटीसचें प्रमाण जेन्ना वाडटा आनी जेन्ना दूख सोंसपा जायना तेन्ना आमी नी रिप्लेसमेंट हो प्रकार पेशंटा समोर मांडणी करता. आतां रिप्लेसमेंट म्हणल्यार धोंपर जेन्ना झडता ताका आमी भितरल्यान छाटून ताका एक मेटल आनी प्लास्टीक कॉम्बिनेशन आमी ताका फिक्स करता. सो आमी एक कृत्रीम धोंपर तयार करता जें आमकां रेडीमेड मेळटा आनी तें आमी भितर बसयता. तें बसयतकीच त्या फूल प्रोसिजराक आमी नी रिप्लेसमेंट म्हणटा. अच्छा अच्छा अच्छा. आतां हें सादारण खंयच्या वयाचेर झरप सुरू जाता किंवा खंयच्या वयाचेर नी रिप्लेसमेंट करूं जाय? हय. सो तें समजच्या पयलीं आमकां पयलीं समजून घेवचें पडटलें की आर्थरायटीस तरेतरेच्यो आसतात. सो तुमच्या कडेन ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हणून आसता जें वय वाडटकीच वाडपाक लागता, 50 60 सुरू जाता. त्याच प्रमाणे दुसरे आर्थरायटीस आसतात, ताका आमी संधिवात म्हणटा. लायक फॉर एग्जांपल रुमॅटो आर्थरायटीस किंवा सोरायटीक आर्थरायटीस. हितून कितें जाता, ही झराप पयलीं सुरू जाता. सो युजली वयोगट तेगेले 20, 30 किंवा 40 वयोगटान आसता. सो जेन्ना खंयच्याय वयोगटान जेन्ना तुमगें धोंपर डॅमेज जावपाक लागता आनी एकदां धोंपर सामकें जल्लें आनी ताका कांयच पर्याय ना, तुमी सगळीं वखदां करून ट्राय केलें, तेन्ना मागीर तुमकां रिप्लेसमेंटची गरज पडटा. सो ताका लागून ताका वयोगट असो ना. म्हणजे तुमी 20 आनी 45 सुद्दां आमकां ऑपरेशन करपाची गरज पडत जर धोंपर सामकें जल्लेलें आसा, किंवा इवन 70-80 सुद्दां आमकां करपाची गरज पडत. अच्छा अच्छा. हें आर्थरायटीस हें एक कारण ताचें. हय. पूण इंजुरी जावंक शकता. हय, केन्ना केन्ना सपोज ल्हानपणान किंवा इवन तुमकां फॉर एग्जांपल तुमच्या तरणाटेपणान फ्रॅक्चर जालो किंवा कितें एक्सिडंट जालो किंवा तुमी खेळटाना सपोज तुमी खंयचो धोंपराचो लिगामेंट तुमी डॅमेज केलो जाल्यार मागीर परतें आर्थरायटीसचें प्रमाण वाडटा. तें जेन्ना तुमचें वय जेन्ना वाडपाक लागता त्या प्रमाणे तें आर्थरायटीस वाडपाक लागता आनी तेन्ना सुद्दां मागीर तुमकां रिप्लेसमेंटची गरज लागूं शकता. अच्छा अच्छा. आनी म्हणजे प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर्स म्हणटात पळय आमी, हय. कित्या खातीर जाता हें? प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर्स आसा भरपूर, पूण सगळ्यान मुख्य प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर म्हणजे पयलीं सेक्स आमचें फिमेल. बायलांक युजली प्रमाण चड. मागीर ताचें कारणांय 2-3 आसा. सगळ्यान व्हड कारण म्हणल्यार एक म्हणल्यार वजन तांगेलें युजली चड आसता दादल्या पेक्षा. दुसरी गजाल तांचें मसल जें आसता, मास जें म्हणटा आमी, तें वीक आसता. ओवरऑल तांचें मास वीक आसता दादल्या कंपेर जर केलें तुमी जाल्यार. तिसरी गजाल तांकां एनाटॉमिकल फॅक्टर्स म्हणटात. केन्ना केन्ना तांची थाय जो बोन आसता, जांघेचो जो बोन जो आसता ताका कर्व चड आसता. त्या कर्वाक लागून धोंपराचेर प्रेशर चड पडटा. आनी चवथी गजाल, आमचे इंडियन पेशंट चडशे लायक जमनीर बसून मांडी घालून पुजेक बसून किंवा इंडियन टायप टॉयलेट वापरून संवय ज्यो आसतात, जो बसून खाटेर बसून मांडी घालून बस, त्या संवयेक लागून धोंपर झरपाक चड जाता. म्हणून प्रिडिस्पोजींग फॅक्टरान सगळ्यान मुख्य पयलीं म्हणजे बायलां. दुसरी गजाल वय वाडपाक लागलें त्याच प्रमाणे धोंपर झरपाक लागता. बिकॉज तुमी तोच जॉयंट तुमी वापरत आसता इतलीं वर्सां, सो ताका लागून तो जॉयंट झरपाक लागता. तिसरो सगळ्यान मुख्य प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर म्हणजे लठ्ठपणां. वजन जशें तुमचें वाडलें त्याच प्रमाणे धोंपराक लोड चड पडटा. अंदाज घेवचो म्हणल्यार सपोज तुमचें वजन जर 70 किलो जर आसा, धोंपराक लोड तुमी जेन्ना चलता किंवा रन करता, धांवता, तेन्ना तुमचो 3 पटीन चड पडटा. म्हणजे जवळ जवळ 240 किलो तुमच्या धोंपराचेर लोड पडपाक लागता, 210 किलो. सो ताका लागून तो तिसरो प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर. आनी चवथें जेनेटीक म्हणा तुमी. युजली इंडियन पॉप्युलेशनान जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन चड आसा.
सो ताका लागून आर्थरायटिसचें प्रमाण इंडियन पॉप्युलेशनान खूब चड आसा. डायटरी फॅक्टर कितें आसा आनी कित्याक विचारता हांव की अशें म्हणटात की 40 वर्सां जालीं की सगळ्यांनी कॅल्शियम खावंक जाय. ना ना तो 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 नोशन मातसो चुकीचो आसा, कित्याक कॅल्शियम दोतोरा कडेन केन्ना वचना. कॅल्शियम वता हाडांक. हां. सो हाडां जर घट करपाक तुमकां हाडां डेसू जावपा जायना तुमचें वय वाडटकीच, तेन्ना तुमी कॅल्शियम घेवपाचें. पण दोतोरा खातीर सेपरेट गुळयो येतात किंवा सेपरेट टॉनीक येतात, त्यो आमी सेपरेट प्रिस्क्रायब करता जेन्ना गरज पडटा तेन्ना. अच्छा. सो डायट म्हणटा तुमी जेवण तुमचें ऑफकोर्स तुमचें बरें आसपाकूच जाय. जितून तुमचें कॅल्शियमचें प्रमाण चड आसता. भाजयो खाया तुमी, चिकन खाया, नुस्तें खाया. व्हेजिटेरियन लोक आसता तेंच्यांनी पनीर खाल्लें किंवा सोयाबीन खाल्लें. सो प्रोटीन प्रमाण बरें आसपा जाय आनी त्याच प्रमाणे कॅल्शियमचें प्रमाणूय तुमच्या जेवणान बरें आसपा जाय. हां, म्हणजे कॅल्शियमान धोपर सारकें दोपर ना. उरता. सो खुबशे लोक आमचे कडेन येतात म्हणटात की दोतोर आमी कॅल्शियम घेवं दोपर बरें जातलें. आनी खुबशे लोक लग्न कॅल्शियम घेत आसता. दोतोर कॅल्शियम आपल्याक बरी दी आनी आपलें दोपर मातशें बरें जातलें. सो तो मिसनोमर. अच्छा अच्छा अच्छा. बरें आतां हें दोपर जाल्लें जाल्यार कितें सिम्पटम्स कितें? हय, जल्लें म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं पेशंटाक दोपर दुखपा लागतलें. दुखताना सो कशें जातलें दुखता ताका नॉर्मल चलतना कांय प्रॉब्लम जावपा ना ताका. पूण पायऱ्यो चडटाना किंवा पायऱ्यो देंवताना किंवा टॉयलेटीक बसतकीच उठटाना असल्यो गोश्टी करतना दोपर दुखपा लागतलें. नॉर्मल चलतना कांय प्रॉब्लम जावपा ना. हाका म्हणटा स्टेज 1. जशी ही स्टेज वाडली, जर पेशंटान कांय काळजी घेवना किंवा दोतोरा कडेन वचूना किंवा कांय ट्रिटमेंट घेवना, ही फुडें स्टेज वाडटा. मागीर दोपर सुचपा लागता, उदक भरता. खुबशे पेशंट उदक भरता म्हणटा, उदक वाडलें कमी जालें. हाका म्हणून उदक भरप. सो दोपर जळटा भितून घासता. मागीर घासणी जाली की मागीर उदक साट्टा आनी उदक भरपा लागता. पांय वांकडो जावपा लागता प्रमाण वाडलें की. ताका लागून मागीर पेशंट वांकडे चलतात, पोंगे चलतात. थोड्यांचे पांय भितर वांकडे जातात, थोड्यांचे पांय भायल्या वाटेन वांकडे जातात. सो तरेतरेचे संधिवाता प्रमाणे दोतोराचे पांय वांकडे जावपा लागता. तिसरी गजाल हें चड जालें जाल्यार मागीर पेशंटाक कसले तरी गोश्टीचो हें घेवचो पडटा, सपोर्ट घेवचो पडटा, आदार घेवचो पडटा. बडी घेवची पडली नाजाल्यार मागीर वॉकर घेवचो पडलें. आनी सामकेंच वाडलें जाल्यार मागीर पेशंट बेड रिडन किंवा व्हिलचेर पावून वता. अच्छा. सो स्टेजी प्रमाणे पेशंट आमचे कडेन येता. हां 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 हां. आनी मागीर कितें म्हणजे तुमी तपासता. हय. तुमचे कडेन केन्ना येवचें दोतोरा कडेन? खंयच्या स्टेजीचेर येवचें? आमचें सदांच पेशंटाचें म्हणणें आसता की पेशंटान पयल्या स्टेजीर येवचें. जर पयल्या स्टेजीर पेशंट आयलो आमचे कडेन जेन्ना दोपर दुखपा लागला, पायऱ्यो चडटा देंवताना किंवा टॉयलेटीक बसता उठटाना त्रास जावपा लागलो, तेन्ना जर आयलो आनी तेन्ना जर आमी ताका ट्रिटमेंट जर दिलें जाल्यार हें जें प्रमाण आसा आतडी वाडपाचें तें आमकां लांबणेर घालपाक मेळटा. व्यायाम करून म्हणा किंवा आनीक गोश्टी करून. जर मागीर लेट आयलो जाल्यार मागीर ताका आनी उपाय उरना बिकॉज ताजें मागीर तें फक्त रिप्लेसमेंटाचेरूच पडटा. म्हणजे रिप्लेसमेंट तुमी टाळूंक शकता. टाळूंक शकता किंवा तुमी पोस्टपोन करूं शकता. अच्छा अच्छा अच्छा. पोस्टपोन करूं शकता. अच्छा अच्छा. आनी खंयच्या वयाचेर रिप्लेसमेंट करता? कित्याक विचारता हांव हय. की खूब जाण अशें म्हणटात की रिप्लेसमेंट 10 वर्सांनी ती परत रिप्लेसमेंट करची पडटा. ताजें लायफ 10 वर्सां अशें म्हणटात. ताका लागून सादारण 70च्या पयलीं रिप्लेसमेंट करची न्ही. हय. सो कशें ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपाक जर पेशंटाक ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणजे वया प्रमाणे दोपर जरपा लागले, पेशंट आमचे कडेन नॉर्मली 50-60 येतलो. जर पेशंट 50 जर असो आयलो अंदाज, आमचो तात्पर्य असो आसतलो की ते जाता तितलें दोपर फुडें धुकलपाचें, ताचेंच दोपर. कित्याक लायफ नॉर्मली 10 वर्सां नासता. हांवें स्वता पळयल्लें हा पेशंट 25-25 वर्सां जाल्यार आफ्टर अ नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट चलून आयिल्ले आसा. सो लायफ रिप्लेसमेंटाचें केन्ना केन्ना 20, केन्ना केन्ना 25 वर्सां चलूंक शकता. आनी आजकाल नवीन जॉयंट आयिल्ले आसा ते मागीर आमी उलोवया, ते जॉयंट आनी चलूंक शकता. सो असो एज ब्रॅकेट असो कांय ना तांकां. पूण जर कोणाक 50-60 जर लागलें गरज रिप्लेसमेंटाची जाल्यार डेफिनेटली तांचें रिप्लेसमेंट तांचें करपाचें. बिकॉज तांची क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरी इम्प्रूव जातली. आनी फुडें येदा कदाचित सपोज 20 किंवा 25 दोपर जाल्लें जाल्यार आमकां रिविजन करपाक मेळटा आनी तें दोपर तांकां लायफ लाँग चलतलें. अच्छा. हय. सो तो कांय इशू ना. बरें आतां ही आर्थरायटीस जाका लागून हे दोपरान झरता पळय, ही एकाच पांयांक जाता काय दोनी पांयांक जाता? चडशे पेशंट एक पांय घेवन येतात. एकूच पांय चड जाल्ला म्हणून एकूच दोपर. पूण केन्ना केन्ना दोनी पांय दोपरा वांकडे जावन येतात. हय. पूण एकाच पांयाचेरूय तें थांबूंक शकता. हय. केन्ना केन्ना एकाच पांयार थांबता, केन्ना केन्ना एकूच पांय सामको बाद जाल्लो आसता आनी दुसरे दोपर बरें आसता. तेन्ना सपोज त्या दोपराचेर सपोज आमकां ऑपरेशन करपाची गरज पडली, तो पांय सरळ जाता, मागीर दुसऱ्या दोपराचेर भार कमी येता आनी तें दोपर नॉर्मल चलता. सो तशी गोश्टी जातात. हां हां हां. आनी आतां समज दोनी दोपरां झरून आयलो आनी ताका दोनी पांय वांकडे जाले आनी ऑपरेशन करपाचें ठरलें. हय. जाल्यार दोनी दोपरांचें एकाच बरोबर करतात तुमी? कितल्या काय एकाचें करतात जाल्यार कितल्या वेळान दुसऱ्याचें करतात? हय. सो ह्यो गोश्टी एक्चुअली करतना आमी प्रोटोकॉल हें करतात. हय. आमचो प्रोटोकॉल आसता.
सो तो प्रोटोकॉल प्रत्येक हॉस्पिटलाक सेपरेट आसता. पण इंटरनॅशनली खंयचोय पेशंट 17च्या वयर आमी दोनूय धोपरा बरोबर करपाचो प्रयत्न करना. 17च्या वयर 17च्या वयर आं. आनी 17 पोना 17 सकयल सपोज दोनूय धोपरा चल्ल्या आनी जर पेशंटाक गरज आसा आनी जर तो मेडिकली फीट आसा आनी ताका सपोज हार्टान कांय प्रॉब्लम असो कांय ना, मेडिकल फिटनस जर आसा जाल्यार दोनूय धोपरा बरोबर करपाक मेळटा. अच्छा. एकाच टायमार एकाच दिसा एकाच टायमार करपाक मेळटा. आतां अर्थात फुडलो प्रश्न, दोनूय धोपरा जाल्यार बरोबर करपाक मेळटा जाल्यार एका धोपराची सर्जरी करपाक तुमकां वेळ कितलो लागता? अंदाजे 40 मिनटां एका धोपराक लागता. इतलेच? हय, अंदाजे 40 मिनटां लागता एका धोपराक. आं. दोनूय धोपरा बरोबर धरून 1-2 वरान ऑपरेशन काबार जाता. आनी जनरल एनेस्थेशिया काय लोकल? ना, एनेस्थेसिया नॉर्मली आमी युजली कमरेनूच दिता. ती सेफ एनेस्थेसिया. कमरेन म्हणजे सकयलो पांय बदीर जाता, बेरायता. वयर पेशंट युजली अवेक आसता. पूण थोड्यांक ऑपरेशना टायमाक न्हिदचें अशें आसता, सो ताका लागून आमी न्हिदेचें इंजेक्शन दिवन तांकां न्हिदयता. सो पेशंट युजली अवेक नासता. अच्छा. आतां मुख्य मुद्द्याचेर हें धोपर म्हणजे कितें आसता आनी तुमी रिप्लेस करता म्हणजे कितें करता तें मातशें आमकां सांगात. धोपर म्हणल्यार कितें आसता? धोपर म्हणल्यार बेजिकली 3 बोन्स आसता, 3 हाडां जॉयन जावन एक जॉयंट तयार जाता, ताका म्हणटा धोपर. सो वयले जांग आमची जांगेचें हाड, सकयल पांय आमचो पांयाचें हाड आनी मदीं एक वाटी आसता. ते 3 गोश्टी मेळून ताका धोपर जाता. जेन्ना धोपर झडटा आनी आमी जर हे 2 हाडां अशीं धरलीं, हें आतां वयलें हाड हें सकयलें हाड, मदीं गॅप आसता, त्या गॅपाक म्हणटा आमी गादी कार्टिलेज. ती जेन्ना कार्टिलेज झडटा तेन्ना मदीं गॅप उरना आनी मागीर हो जो गॅप आसता हो गॅप कमी जावन हाडां घांसपाक लागता, हाका म्हणटा धोपर झरप. सो हाडां घांसलीं की मागीर दुखपाक लागता. की हाडान मागीर ते नर्व एंडींग म्हणटात, ते नर्व एंडींग काडून मागीर घांसपाक लागली की मागीर दुखपाक लागता. रिप्लेसमेंटान आमी कितें करता? आमी ताका छाडटात भितरल्यान आनी ताका दुसरें घालता. सो तुमकां दाखोवपाक म्हणल्यार हांवें एक मॉडल हाडला. सो हाका म्हणटा एक नी रिप्लेसमेंट मॉडल. आतां हो एक मॉडल. आतां ह्या मॉडलान हें जें तुमकां दिसता हाका म्हणटा रिप्लेसमेंट. आतां दाखोवपाक म्हळ्यार हें आमी अशें काडुया. सो बेजिकली आतां वयलो भाग जो आसा थायचो ताका आमी अशें छाटून ताका बरो शेप करून ताका आमी अशी एक वाटी येता. ही वाटी आमी हांगा अशी बसयता आनी ती सिमेंटान फिक्स करता. हो एक प्रकार जालो. त्याच प्रमाणे दुसरो सकयलो जो भाग आसता ताका आमी असो छाटून ट्रिटमेंट प्रिपरेशन करून आनी एक वाटी बसयता. आनी 2 वाटी मदीं जे धवे जे दिसता तुमकां ताका म्हणटा प्लास्टीक. ते एक डिफरंट तरेचें प्लास्टीक आसता, ताका म्हणटा अल्ट्रा हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिइथिलीन. सो हे 3 गोश्टी आमी घालता तेन्ना हाका म्हणटा एक कृत्रीम धोपर. आतां ह्या कृत्रीम धोपराक म्हणटा नी रिप्लेसमेंट. आतां हें घालतकीच तुमी जर अशें जर पळयलें जाल्यार तुमकां आतां तुमकां हाडां वयर दिसता आनी हाडां मदीं तुमकां आतां गॅप आयलो, गॅपा मदीं हे गोश्टी आयल्यो. ताका लागून जेन्ना हें धोपर हालता तेन्ना तुमची हाडां घासना आनी हें तुमचें कृत्रीम धोपर तुमचें हालपाक लागता आनी ताका म्हणटा नी रिप्लेसमेंट. सो हो कॉमन सेन्स म्हणजे हाका असो व्हडलो कांय ना, इट्स नॉट रॉकेट सायन्स न्ही हें. सोंपी गजाल. झरपा लागली ती झरपाची आमी गोश्टी काडून उडोवपाची आनी भितर एक घालपाचें आमी कृत्रीम आनी हें चलपा लागलें की दुखणें गेलें. अच्छा अच्छा अच्छा. दीस इज म्हणजे एक गैरसमजूत अशी आसा की वयलें हाड कापता सकयलें हाड कापता आनी तो अख्खो भाग काडून थंय अशें लोकांनी समज आसता. खुबशे लोक आमकां म्हणटात की दोतोर तुमी धोपर काडलेलें खंय आसा दाखोवपाक. सो हे धोपर अशें काडलेलें दाखोवपाक कांय नासता. फक्त थोडे हाडांचे थोडे कुडके आसता जे आमी शेव केल्ले आसता आनी हें बशिल्लें आसता. अच्छा 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 अच्छा. आतां समज ऑपरेशन जालें जाल्यार ऑपरेशना पयलीं पेशंट एडमीट कितले दीस पयलीं जावचो पडटा आनी ऑपरेशन जातकीच ताका हॉस्पिटलान रावन डिस्चार्ज केन्ना मेळटा? आतां आमी कितें करपाक लागला मणिपालान आमी एक फास्ट ट्रॅक प्रोग्राम स्टार्ट केला. ज्या कारणान आमी पयलीं पेशंट एक 5-6 दीस एडमीट करताले. आतां आमी तांचो ड्युरेशन ऑफ स्टे हॉस्पिटलान कमी केला. सो आतां युजली पेशंटाक एक 3 ते 4 दीस रावचें पडटा हॉस्पिटलान. आमी ऑपरेशनाच्या राती ऑपरेशना पयले दीस राती आमी ताका एडमीट करता. अनलेस पेशंटाक डायबिटीज सामकी आसा कितें आसा दुसरी गजाल नाल्यार आमी राती एडमीट करता. दुसऱ्या सकाळीं ऑपरेशन करता. ऑपरेशन करतकीच इमिडिएटली आमी फिजिओथेरपी स्टार्ट करता. सो त्याच दिसा पेशंट जर कम्फर्टेबल आसा आमी ताका उबें करता, आमी ताका पांय धोपर दवरपाक व्यायाम सुरू करता. हे सगळे व्यायाम चालू उरता. फुडचे 2 ते 3 दीस पेशंटाक व्यायाम करचो पडटा हॉस्पिटलान. ताका म्हणटा फिजिओथेरपी. ती सामकी मुख्य फिजिओथेरपी. ती करपाकूच जाय पडटा आनी तें करतकीच घावो जर बरो आसा आनी 2-3 दिसान जर पेशंट जर बरो आसा चलपाक लागलो सारको सडसडीत जाल्यार पेशंट आमी डिस्चार्ज करता. फिजिओथेरपी कित्या खातीर करची पडटा? फिजिओथेरपी कित्याक धोपर आमी जेन्ना ऑपरेशन करता तेन्ना फक्त आमी वाटी चेंज करता. पूण तो व्यायाम चलपा पेशंटाक व्यायाम करचो पडटा बिकॉज ते मसल तुमचे वयले घट जावपाक जाय. चलपाक फायनली पेशंटाक पायऱ्यो चडपाक पायऱ्यो देंवपाक किंवा नॉर्मल चलपाक मसल मुख्य नाजाल्यार मुवमेंट जावपा ना. ताका लागून ती फिजिओथेरपी करची पडटा ताकी ते मसल घट जावपाचें म्हणून. कित्याक इतलें वर्स तें धोपर चल्ल्या कारणान तें मसल वीक जाल्लें आसता.
अशें म्हणटात की सुरवातीक बँड करपाक भयंकर दुखता म्हणून. ना ते दीस गेले दोतोर, ते दीस गेले आतां आजकाल तरेतरेची एनएसीसी आयिल्ल्यो आसा आनी आमी तरेतरेच्यो गोश्टी वापरतात. ते सगळें सांगणें ह्या छोट्याशा प्रोग्राम शक्य ना. ताका लागून पेशंट पयले 2 दीस सामको कम्फर्टेबल आसता, सामको कम्फर्टेबल आसता. ताका अशी दूख अशी कांय नासता, सुशेगाद आसता पेशंट. उठून बसता, च्या पिता, जेवण जेवता, दनपार जेवण जेवता, व्यायाम करपाक लागता, उबो जाता, कम्फर्टेबल. पेशंट बरो कम्फर्टेबल आसता पयले 2-3 दीस. अच्छा अच्छा अच्छा, आय सी. आनी मागीर ताजें पथ्य पाणी कितें? मागीर डिस्चार्ज केलो, घरा गेलो. ताका पथ्य अशें कांय ना. जेवण तुमकां सगळें स्टार्ट करपाक मेळटा. तुमकां नुस्तें खावपाक नुस्तें खाया, तुमकां चिकन खावपाक चिकन खाया, तुमकां अशें पथ्य कांयच ना. हें जेवणाचें. हय. मुवमेंट फिजिओथेरपी करची पडटा. घरा वतकीच मागीर फिजिओथेरपी स्टार्ट करची पडटा. केन्ना केन्ना पेशंटाक जर बरें जमता व्यायाम जाल्यार मागीर पेशंट स्वताच घरा कडेन करता. आनी जर पेशंटाक जमना जाल्यार घरा कडेन फिजिओथेरपीच मागोवची पडटा. ती 1-2 आठवडे येवन मातशें हेल्प करून पेशंटाक ही फिजिओथेरपी चालू उरता. तुमी वदळ म्हणिल्लें तशें की इम्प्लांटाचें आयुश्य हांवें 10 वर्सां म्हळें, थोडे 25 वर्सां सुद्दां तें जाता पयलें. हय. आतां नवे कितें इम्प्लांट आयल्या? हय, नवे म्हणल्यार गेल्या 5-6 वर्सांत एक 2 तरेचे इम्प्लांट आयिल्ले आसा. एक म्हणल्यार हो मॉडल जावन हाडला तो, हो एक तरेचो इम्प्लांट. हाका म्हणटा गोल्ड नी. सो हाका एक कोटींग आसता, एक 7 लेयरचें कोटींग आसता. ज्या कोटिंगा प्रमाणे कितें जाता, हें इम्प्लांट जो आसता वयलो आनी सकयलो, ताचे मदली हें प्लास्टीक जें आसता हें जरा कमी येता ह्या कोटिंगे कारणान. सो हें एक तरेचें सेरामीक कोटींग. सो हाजो कलर गोल्ड टायप येता म्हणून ताका गोल्ड नी म्हणटा. पूण एक्चुअली अक्षरशः गोल्ड न्ही तें, पूण कलर टायप गोल्ड म्हणटा ताका. त्याच प्रमाणे आनी एक ब्लॅक कलरची कोटींग येता आनी एका कंपनीची, ताका म्हणटा ऑक्झिनियम. सो स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनीच्यो. सो ह्या कोटिंगान कितें जाता, मदलें प्लास्टीक जें आसता धोपराचें तें चड वाडटा. ताका लागून लायफ वाडटा. आनी बाकीचें समज दुयेंस आसलें, डायबिटीज इज व्हेरी कॉमन, अस्थमा आसता कोणाक, तांकां नी रिप्लेसमेंट केलें? हय, खंयचोय पेशंट आमचे कडेन आयलो सगळ्यांनी पयलीं ताका दुयेंस आसतात म्हणा, जर डायबिटीज किंवा प्रेशर किंवा हार्टाचें वता, प्रत्येक पेशंटाचें आमी पयलीं वर्कअप करून, ब्लड टेस्ट करून, ईसीजी बी सगळें करून, जर सगळें पॅरामिटर सारकें आसा जाल्यारूच आमी पेशंटाक ऑपरेशन घेता. आनी जवळ जवळ आमचे 70 ते 80% पेशंट डायबिटीक आसता. सो तांचे जर डायबिटीज जर बरी कंट्रोल जर आसा जाल्यार मागीर डेफिनेटली आमी ताका ऑपरेशन आमी इन्सुलीन लावन कंट्रोल करून आफ्टर ऑपरेशन परते ओरल टॅबलेटी स्टार्ट करून धाडटा. पूण म्हणजे करूं येता? करूं येता. नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन? डायबिटीज अजिबात कॉन्ट्रिब्युशन ना, अजिबात ना, अजिबात ना. प्रत्येक पेशंट वी मॅनेज. बरें. आनी सर्जरी जातकीच ताजेर मुवमेंटाची रिस्ट्रिक्शन्स कितें जातात? अशें म्हणटात की बसूंक जायना? ना, तशें कांय ना. पूण आमी पेशंट सदां सांगता की मांडी घालून बसता बेडार बस, जमणीर बसूं नाका. जमणीर बसता पांय सोडून बस. अच्छा अच्छा. हय, कित्याक तुमी मांडी जेन्ना घालता तेन्ना आतां हो मॉडल पळयात तुमी, हो मॉडल जवळ जवळ 135 डिग्री बँड जाता. आतां जेन्ना तुमी इतले बँड केले, आतां हें 90 डिग्री लोड पडना चड प्लास्टिकार, पूण जेन्ना तुमी 135 डिग्री बँड करता फाटल्या भागार लोड पडटा. सो प्रॉब्लम कितें जाता, तुमी चड जर मांडी घालून बसले जाल्यार मागीर मदलें प्लास्टीक झरपाचें हें चड आसता, प्रमाण चड आसता. ताका लागून धोपराची लायफ एक 2-3 वर्सां किंवा 4-5 वर्सां कमी जावं शकता. ताका लागून घालनाका म्हणटात. पूण सपोज तुमकां केन्ना गरजेक पडलें घालचें, पुजेक घालचें पडलें किंवा आनी खंयच्या कारणाक घालचें पडलें, तुमी अक्षरां घाला, ताका कांय प्रॉब्लम ना. तें रिस्ट्रिक्शन कांय ना? ताका रेस्ट्रिक्शन कांय ना. फक्त तुमी इंडियन टायप टॉयलेट वापरूं नाका, बिकॉज तेंच कारण त्या वाटेर पेशंट चड पडटलो आनी सकयल मांडी चड घालून बसूं नाका. मॉर्निंग वॉक करपाचें आसा, व्हेहिकल चलोवपाचें आसा, ताका रिस्ट्रिक्शन कांय ना. तुमकां वॉकिंग करपाक मेळटा, तुमकां पायऱ्यो चडपाक मेळटा, तुमकां सायकल चलोवपाक मेळटा, गाडी चलोवपाक मेळटा, तुमकां जाय जाल्यार बारीकसो मावंटन चलपाक मेळटा, तुमकां छोट्यो मोट्यो खेळ जे आसतात लायक टेनीस खेळा, टेबल टेनीस खेळ, बॅडमिंटन, जितून जंपींग करपाची गरज ना. गोश्टी आमकां जंपींग नाका, जंपींग करून लोड करून धांवप, रनींग नाका. बट लायट जॉग किंवा वॉकिंग ऑल सगळे गोश्टी तुमकां करपाक मेळटा. तुमकां रेस्ट्रिक्शन अजिबात ना. पूण कांय जाणांच्या तकलेन अशें आसता की नी रिप्लेसमेंट एकदां केली की कमी चलूं जाय, कामां सगळीं कमी करची पडटा. तशें कांय ना दोतोर, तशें कांय ना. आमचे पेशंट आसा जे 5-5 किलोमिटर एवरीडे वॉकिंग करतात, गेली 10 वर्सां ऑपरेशन करून सुद्दां. सो तशें कांयच रेस्ट्रिक्शन ना. आजकाल कांय रेस्ट्रिक्शन ना. व्यायाम करूं येता, सगळें करूं येता तुमकां, सगळें A to Z जो आमी नॉर्मल मनीस करता ताचे खातीरूच हें ऑपरेशन तयार केल्लें आसा. गेली 50 वर्सां ह्या मार्केटान ऑपरेशन आसा. तुमकां सगळ्यो गोश्टी करपाक मेळटा. फक्त डीप नी बेंडिंग एक्टिविटी चड करूं नाका म्हणटा आमी. चड मांडी आसन घालून बसप, मेन म्हणजे आसन घालून बसप चड. बरें. दुसरें, आतां समज पेशंटाचें बॅड लक आनी पयली नी रिप्लेसमेंट फेल जाली, वॉट इज दॅट फेलिंग ऑफ नी रिप्लेसमेंट? नंबर 1. आनी नंबर 2, कॅन इट बी रिडन? म्हणजे परत
दुसरो नी थंय घालूंक मेळटा काय कितें? अक्षरशः नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट फेल जावप हें क्वचित, युजली फेल जायना ऑपरेशन. हें व्हेरी सक्सेसफूल ऑपरेशन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल ऑपरेशन्स सगळें ऑपरेशन घडलेलें. पूण जर येदा कारणान सपोज फेल जालें, सो फेल जावपाचें कारण जावं शकता एक म्हणल्यार सपोज तुमकां खंय तरी इन्फेक्शन जालें बॉडीन आनी तें इन्फेक्शन दोतोरान गेलें, ताका लागून दोतोरा भितर इन्फेक्शन जालें, तें एक कारण जावं शकता इन्फेक्शनाक लागून. दुसरें कारण जावं शकता की दोतोर तुमी बरें 15 वर्सां 20 वर्सां तुमी वापरलें आनी मागीर भितरलें प्लास्टीक झरोवन तें लूज जालें, ताका म्हणटा दुसरें कारण फेल, सो लूज जावप. दोनी गोश्टीन सपोज जर तुमचे दोतोर सपोज तुमचें फेल जालें आनी आमकां सपोज करचें पडलें जाल्यार ताका आमी रिविजन नी रिप्लेसमेंट म्हणटा, जितून आमी हें जो तुमचो जॉयंट जो फेल जाल्लो आहा तो आमी काडटा आनी एक दुसरो जॉयंट घालता आनी तो जॉयंट तुमकां परतो एक लायफ टायम उरलो. म्हणजे करूंक येता. हय, करूं येता, तातूंत व्हडलो काय दुबाव ना, तेंय ऑपरेशन व्हडलेशें कांय ना आनी तें करपा येता. आनी पेशंटाचो स्टे तितलो आसता एक 4-5 दिसाचोच आनी मागीर इमिडियटली पेशंट चलपा लागता. सो ताका अशें सेपरेट रेस्ट्रिक्शनां कांय ना की ताच्या नंतर तुमकां कितें रेस्ट्रिक्शन अश्योय कांय ना. तुमकां परती नॉर्मल लायफ एज जी तुमची पयलीं आशिल्ली तुमकां परती मेळटली. आनी आयुश्य नी जॉयंटाचें समज नी रिप्लेसमेंट केला ताचें आयुश्य सोंपलें, हय, कशें कळटा पेशंटाक? दोतोराक दुखपा, पेशंटाक पयलीं दुखपा परत लागतलें, पयलीं सारकें जाता. पेशंट दुखपा लागतलें किंवा चलतना जाल्यार खंय तरी लंगडल्या भशेन जातलें. आनी मागीर जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येतलो तेन्ना आमी मागीर एक्सरे काडटा आमकां कळटलें की खंय तरी लूज जाला म्हणून किंवा खंय तरी लायन वाडला किंवा खंय तरी हाल्ला म्हणून अशें तें कळ्ळें की मागीर डेफिनेटली आमी मागीर तो फुडचो प्रकार जो करचो पडटा तो आमी स्टार्ट करता. आनी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट म्हणून कितें आसता? हय दोतोर, आतां हेका म्हणटा टोटल नी रिप्लेसमेंट. टोटल म्हणल्यार आमी सगळेंच चेंज केलां, सगळें फूल वाटी वयली सकयल फूल चेंज केलां. पार्शियल म्हणल्यार आमी केन्ना करता, जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता आनी म्हणटा की आपल्याक हांगाच दुखता, ह्याच पॉयंटार जेन्ना म्हणटा पेशंट आपल्या हांगाच दुखता नाल्यार हांगाच दुखता आनी बाकी सगळें दोतोर जेन्ना बरें आसता तेन्ना आमी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ऑफर करता. तितून जो इम्प्लांट जो आमी जॉयंट घालता तो ह्या जॉयंटा पेक्षा 1/83 कमी आसता, 1/3 तितलो आसता इम्प्लांट, ताका म्हणटा पार्शियल. ताजी लायफ बरी आसता. जो आमी जो पार्शियल जो जॉयंट आमी कॉमनली वापरता ताजें म्हणटा ऑक्सफर्ड न्ही, ती युकेन केल्ली डिझायन केल्ली न्ही, ताजी सर्वायवरशीप बरी आसा. 15-20 वर्सान ऑलमोस्ट 95% इम्प्लांट्स फंक्शनींग असतात. ज्या जाग्यार पार्शियल जाय त्या जाग्यार फूल नी रिप्लेसमेंट केल्यार कांय हरकत ना. हय, चडशे आतां पर्यंत चडशे लोक फूल नी रिप्लेसमेंट करताले, पण आतां पार्शियलची ट्रेनिंग वाडल्या कारणान खुबशे सर्जन आतां पार्शियल नी ऑफर करपाक लागल्या पेशंटाक. ताका लागून आतां टोटल नीच्या प्रमाणान जर पयलीं लोक 100% टोटल नी करताले जाल्यार आतां लोक 80 टोटल नी करपाक लागल्या आनी एक 20 पार्शियल नी करपाक. पूण ताची एडवांटेज कितें? एडवांटेज की जॉयंट बारीक, तुमची रिकवरी फास्ट. तुमकां हॉस्पिटलांत 1-2 दीस रावल्यार खूब जालें, ताच्या मागीर तुमकां रावपाची गरज ना. तुमी चलपा बेगीन लागतले, चडपा सडसडीत लागतले. जर तुमकां टोटल नी रिप्लेसमेंट तुमकां एक जवळ जर रिकवरी 1.5 ते 3 म्हयने आसता, म्हणजे पार्शियल एका म्हयन्या भितर तुमी सडसडीत जातले, गाडी चलोवपाक लागतले. सो ताची रिकवरी फास्ट. तुमचे लिगामेंट जे आसा दोतोरा ते प्रिजर्व करता आमी, ते आमी कापना. तुमकां फील आनी मातशी बरी येता की जणू की दोतोरा भितर कांय घातिल्लेच ना आमी अशें, आनी तुमचें दुखूय वता. सो बारीक ऑपरेशन, बारीक जॉयंट. आनी तो तुमकां 10-15 वर्सां 15 किंवा 20 वर्सां चल्लो, ताच्या मागीर सपोज फेल जालो, तुमी तो काडून तुमकां रिविजन करपाची गरज ना. तुमी जस्ट एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट घाला आनी तो तुमकां लायफ लाँग उरलो. सो ताका म्हणटा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट. तितून एकूच प्रॉब्लम आसता की पेशंट सारको सिलेक्ट करचो पडटा. ज्या पेशंटाक एकाच जाग्यार दुखता आनी बाकीचे दोतोर दुखना आनी ज्या पेशंटाक समजूत आसा की आपलो होच प्रॉब्लम आसा, त्या पेशंटाक सपोज सारको प्रॉपरली सिलेक्ट करचो पडटा. सो सिलेक्शन क्रायटेरिया इन पार्शियल रिप्लेसमेंट खूब आसता. ताका लागून इंडियान कितें जाता प्रमाण मातशें कमी, बिकॉज पेशंट युजली पयलीं येयनात, पेशंट मागीर येता. सामकें जडतकीच दोतोर सुस्तकीच पांय वांकडे जातकीच तेन्ना मागीर तुमकां पार्शियलचो मागीर तुमचो रोल गेलो, मागीर तुमकां टोटल वचचें पडटा. आनी सर्जरी हो एक ताजेर सामको 100% उपाय. हय हय. पूण सर्जरी करिनासतना स्टेज 1 कोणी जाल्यार आयलो, म्हणजे दुखता म्हणून आपल्याक, जाल्यार ते फुडें धुकलो येता बाय मेडिकल ट्रिटमेंट. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार आमकां वजन जर वाडलां, वजन कमी कर, व्यायाम करपाक लाग. जांघेचे मसल आसता ते 3-4 व्यायाम आसता, ते व्यायाम करपाक आमी सांगितले. आमी फिजिओथेरपी मिटींग घालून ते व्यायाम शिकून घेतले. दोतोरा खातीर टॉनीक गुळयो येतात, तितूनय खुबशे लेखना गोश्टी भितरले पेन कमी जावपाक लागता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमकां स्टेज 1 करपाक मेळटा. स्टेज वाडली, सपोज पेशंटान हें कांय करूं ना जर मागीर आयलो किंवा हें करून कांय फायदो जावं ना जाल्यार मागीर स्टेज 2, त्या स्टेजीन मागीर आमकां दोतोरा भितर इनिसांव दिवपाक मेळटा. मागीर ते इनिसांव 2 तरेच्यो आसता. एक स्टिरॉयड आसता, जे चडशे लोक स्टिरॉयड घेता म्हूण. स्टिरॉयडची व्हडलीशी अशी गरज नासता. आनी एक जेल येता, ते जेल जे इनिसांव येता ते इनिसांव घालतकीच दोतोरान तुमकां बऱ्यापैकी रिलीफ मेळटा. जो 6 म्हयने ते केन्ना केन्ना इवन 1 वर्स सुद्दां दोतोराक बरें दिसता. सो हें जेल घालपाक मेळटा.
सो ह्यो गोष्टी तुमकां पयलीं ऑपरेशना पयलीं करपाक मेळटा. सगळ्यो गोष्टी करून सपोज काय फायदो जावना मागीर डेफिनेटली ऑपरेशन तुमचो लास्ट चॉयस आसता. अच्छा अच्छा अच्छा. आतां बेजीक हाजो कॉज आर्थरायटीस. आर्थरायटीस. आर्थरायटिसूच फुडें धुकलपाक कितें उपाय आसा? बरें जेवण जेवा, कलरफूल जेवण जेवा, मसल तुमचे स्ट्रॉंग दवरा, मसल स्ट्रॉंग दवरा. इंजुरी प्रिव्हेंट करपाचें प्रेफरेबली जाता अशें त्या प्रमाणे. धोंपर झरता तें धोंपर झरता ज्यो गोश्टी तुमकां दिसता की धोंपर झरता. आतां फॉर एग्जांपल तुमकां आतां व्यायाम करप, तुमकां जॉगिंग आवडटा किंवा रनिंग आवडटा, पूण तुमकां दिसता की रनिंग करून सपोज धोंपरार चड लोड येवपाक आसा, त्यो गोश्टी तुमी एवॉयड करा. आनी मुख्य म्हटल्यार तुमचे व्यायाम करून मसल स्ट्रॉंग दवरा. जेन्ना तुमच्या धोंपराच्या आजूबाजूचे मसल तुमचे जर स्ट्रॉंग आसता, त्याच प्रमाणे धोंपरा वयलो लोड कमी पडटा आनी धोंपर वाडपाक लागता, आयुश्य वाडपाक लागता. बरें, आतां एकदां धोंपर दुखपाक सुरवात जाली, त्या मनशान ताजें वॉकिंग चालू दवरप काय दवरप ना? ना, धोंपर दुखपाक लागले सगळ्यान पयलीं लेगीत म्हाजो सल्लो आसतलो की तुमी दोतोराक मेळा पयलीं. तुमच्या दोतोराक मेळा, एक्सरे काडून पयलीं पळया की धोंपराचो पयलीं प्रॉब्लम कितें आसा, गॅप भितरलो कमी जाला की आनी कितें प्रॉब्लम आसा. आनी एकदां दोतोरान तुमकां पळयलें की मागीर ताका आयडिया कल्पना येतली की प्रॉब्लम कितें आसा. म्हाका दिसता की ज्यो आमचे तकलेन प्रश्न आसा पळय ताजी उत्तरां डॉक्टर रोहनान आमकां दिले. मुळांत म्हणजे आर्थरायटीस फुडें धुकलूंक मेळटा. वजन कमी करूंक जाय, व्यायाम करूंक जाय, जांघेचे मसल आसा ते फिजिओथेरपी कडल्यान शिकून करूंक जाय. आमकां अशें दिसता की अशे पांय हलयले, कोण म्हणटात कदेलाचेर बसून पांय वयर सकयल कर, कोण म्हणटा सोंपणां चडून पांय सारके कर. ताका फिजिओथेरपिस्टाचो एडवायस घेवंक जाय. बरोबर न्ही? ताका फिजिओथेरपिस्टाचो एडवायस घेवंक जाय. तो सांगता ते व्यायाम दिसांतल्यान तितले फाटी करूंक जाय. कित्याक ते वखद म्हणून करूंक जाय, व्यायाम म्हणून करूंक जायना. आनी आर्थरायटीस जाले आमी फुडें धुकलूंक शकले जाल्यार आज जें करूंक जाय तें 10 वर्सांनी करचें पडटलें. पूण एकदां जाल्यार धोंपरां झरत आनी पांय दुखूंक लागत जाल्यार थंय कसलो पालो लायलो, बाजारांत मेळटा ती वखदां लायलीं, चोळलीं ताजेर जाल्यार ती त्या वेळा पुरती कमी जाता. धोंपरां झरत चालूच उरता. आनी मागीर स्टेज 2 ची 3 जाता, 3 ची 4 केन्ना जाता हें आमकां कळना. त्यामुळे स्वता वखदां सुरू करच्या परस पयलींच म्हाका जेन्ना दिसता की कितें तरी फरक पडला आनी धोंपरां म्हजीं दुखूंक लागल्यात, सोंपणां चडटाना दुखतात, देंवताना दुखतात, बसताना दुखतात, जाल्यार पयलीं दोतोराक वचून मेळूंक जाय. आनी ताणें जाल्यार सांगत की तुका कांय जालें ना किंवां इतलें जालां जाल्यार मागीर तो सांगता तशें करूंक जाय. स्वताच्या तकलेन वखदां हाडून ती करप ना. आमची स्टेज 1 ही स्टेज 4 केन्ना जातली ती आमकां कळची ना. आनी एकदां जाल्यार ती स्टेज 4 जायत जाल्यार मागीर डॉक्टर रोहन देसाय कडेन आमकां वचचेंच पडटलें. त्यामुळे पयलींच ताजे कडेन वचून तें सगळें आमच्यांनी सारकें करूं येता. तर तुमी मुद्दम हांगा आयले, सकाळीं तुवें एक ऑपरेशन केलां म्हूण कळ्ळें म्हाका, तें करून तुमी आयले. आनी नी रिप्लेसमेंटा बद्दल खूब गजाली म्हणजे रॉंग नोशन्स आसतात तकलेन, ती सगळी पयस केली आनी खरें जें कितें करतात तें तुवें मॉडेल करून दाखयलें. तुमचें देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद.